चालू कल से ही चालू करो ना, आज से ही चालू कर स्पीड ब्रेक डाल। स्पीड ब्रेक डालने के बाद में ट्रॅफिकाक तुम्ही सांगा आम्ही विजीट दवरल्या कित्याक आमच्या दारगळे 2 काम्या हो ब्रीज तसोच आमी आतां परसवाड्याय वयतले लायबागान तोय ब्रीज वयतले तशेंच चांदेला तिनूय ब्रिजाचे आयज इन्स्पेक्शन दवरलेले आसा। तशेंच आमचे जी सगळे जाण आयज हांगासर येयल्ले आसा। तशेंच आमचे हांगा सगळे गांवचे भाव सगळे पंच आसा आनी तशेंच सगळ्यांक हे आयज प्रॉब्लम जाता। आयज आमचे थोडे म्हयने उरल्या आतां थोडे दीस उरल्यात आमच्या चवथ आतां हें जावपाच्या ताका लागून चवथी पयलीं आयज आमचे लोक खुबशे हांगा आमच्या गोंयांत येतात। ताका लागून ही जी पळय आयज कामां चल्ल्या ताका म्हाका दिसता खूब स्लो चल्ल्या। ताका लागून आयज हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी एज फास्ट ही कामां जावची। आतां थोड्यांक हें जाय कितें हांगासर मदसून हांगासर डायवर्ट करचें ट्राफीक म्हणजे जाता तितली ट्राफीक स्मुथली वयची कित्याक आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्टूय आसा हांगासर। त्या एअरपोर्टाकूय लागून हांगासर लोकांक थोड्यांक हांगा फ्लायटाय बी चुकता जेन्ना ही ट्राफीक हांगासर जाम जाली जाल्यार म्हाका दिसता ना म्हणल्यार अर्दे वर 1 वर वयता। ह्यात हांगासरूनच फकत हांगासर वचपाकूच एअरपोर्टार ताका लागून आतां जाता तितले फास्ट हांवें ऑलरेडी हे सीएमाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा। हेज्या पयलीं आमचो सदानंद नावले सरूय येवन हांगासर तेणी बी पळयल्ले आनी तेन्ना त्या टायमार तेणी सांगलेलें जेन्ना हांगासून एअरपोर्टार आपुणूय वयता तेन्ना आपल्याकूय त्रास जाता म्हणून त्या टायमारूय ते इन्स्पेक्शन दवरलेलें आनी तांकां सांगलेलें जे आयज तेंच्यांनी कामूय स्टार्ट केल्लें बरें फास्ट आहा तेंचें कामूय बी पूण आमकां जाय हेच फास्ट स्पिडीन तेंच्यांनी काम लावन ज्यो आयज गाडयो हांगासर वयता त्यो स्मुथली वयच्यो। ताका लागून जो पळय रोड आसा त्या दोनूय सायडीनी तेंच्यांनी ऑलरेडी खणून आयज ते हांगासर दवरलेले आसा। तांकां सांगलां जो रोड खणला पळय ते हांगासर कॉन्क्रीट घालून 1-2 गाडयो वयता पळय तशेंच म्हणजे स्मुथली गाडयो हांगासर वयच्यो आनी ट्राफीक लोकांक खंय त्रास जावचे न्हू। ताका लागून जाता तितलें तांकां आयज सांगलेलें आसा जेईनूय सांगलेलें आसा जे काम आसा ते स्पिडीन करचें आनी जाता तितलें फास्ट ते करून आमकां दिवचें कित्याक लोकांनी खूब वर्सां जालीं ह्या 2 काम्या कडेन ह्या ब्रिजाक लागून त्रास काडलेले आहा। खूब लोक हांगासर म्हाका दिसता मोडूनय पडलेले आसा जे आयज आमचें काम हें करून दिल्लें आसा। आमच्या सरकारान बरें काम करून दिल्लें आयज आमकां हो फ्लायओवर हांगासर दिल्लो आसा जो आयज आमच्या 2 काम्या कडेन खूब गरज आसलेली। ताका लागून हेजें काम मातशें स्पिडीन जावचें म्हणून आयज हांगासर हांव येयल्लो आसा आनी हेज्या पयलीं आमचो सदानंद भाई हांगासर येवनूय तेणी इन्स्पेक्शन करून तोय बी गेल्लो आसा। तेजें काम तेंचें चालू आसा आनी म्हाका जाय हेच फास्ट तें कित्याक चवथी कडेन लोकांकूय त्रास जावचे न्हू जे ट्युरिस्ट हांगासर येतात तशेंच आमचे भायर परदेशान आमचे लोक हांगासर रावतात आनी ते आपले गोंयांत येतात। ताका लागून हे आमी जाता तितलें फास्ट हें काम करून घेतलो। तशेंच नैबागचोय आतां आमी वचून तेंय बी इन्स्पेक्शन करतलो तोय बी ब्रीज आमकां नैबागान आमकां त्रास जायना कित्याक तो ऑलरेडी डायवर्ट जाल्लो आसा। ताका हांगासर आमकां ब्रिजाक लागून कितें प्रॉब्लम जायना तोय आमकां एज फास्ट जावचो अशें म्हाका दिसता। ताका लागून चांदेलचोय ब्रीज आमचो ऑलमोस्ट आतां आमी लोकांक हांगासर वचपाक लागून तो सोडलेलो आसा आनी सायड बाय तेजें काम चालू आसा कित्याक लोकांक खंय त्रास जावचे ना म्हणून तो ब्रीज चालू केल्लो आसा। तशेंच काम आसतलें जे आयज आमच्या हांगासर पेडण्यान जी कामां चलता ती आयज आमच्या सरकारान बऱ्यान बरो आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा। ताका लागून हे आयज आमचे 3ूय ब्रीज आमच्या आयज आमच्या पेडण्याक लागून जे आयज आमकां बेनिफीट लोकांक लागून जे आयज आमी सरकारान आमकां दिल्लें आसा आनी अशेंच काम जें म्हाजें काम आहा तें हांव करून घेतलो। तशेंच लोकांची कितें समस्या आहा ती सोडून घेतलो। थँक्यू। ह्या विशयी केन्ना जातले प्रोजेक्ट एज पर द आतां आमी जे डिस्कस केला चवथी पयलीं आमकां एक एक्सेस हांगासून करपाक जाय स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्राफीक ते आमी करून घेतले आमकां सजेशन आनी आमचें टार्गेट आसली फेब्रुवारी पर्यंत आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक एंड ऑफ द फेब्रुवारी आनी लोकांचें कोऑपरेशन इज मस्ट आनी लोकांनी कोऑपरेट बरे पर्यंत कोऑपरेट सुद्दां केलां आमकां आनी एज पर देर सजेशन्स आमी कितें इम्प्रूव करूं शकता तशें आमी करतले आनी गो हेड ट्रॅफिकाचो खूब इश्यू जाता फुडले म्हणजे आतां एक 8-10 दिसा भितर तुज्यार आमी चॅकआउट करता की एक्झॅक्टली आमकां मदीं खंय ओपनिंग दिवंक मेळटा न्हू फॉर द ट्राफीक ट्रान्सफर करपाक तेंय पळयता आमी आनी एज पर द म्हणजे सरान कशें सजेस्ट केलां तशें आमचे स्पीड ब्रेकर्स घालपाक लागला आनी हांगासून ओपन करुया आमी सांगता
केन्ना मेरेन जातले 27 आता 27 फेब्रुवारीपर्यंत आम्ही वी हॅव टार्गेटेड की 27 फेब्रुवारीपर्यंत संपवत. पळय तुम्ही देगेक आहात तुमचे घर आणि हांगर गर्दी जाता केन्ना केन्ना एक्सिडंट जाता मागीर तुमकां धांवन वयचें पडटा कितें म्हणजे म्हटल्यार सांगू पळय हो आतां ऑक्टोबरान ब्रिज स्टार्ट केल्लो हो ब्रिज स्टार्ट केल्लो आजून आतां जुलय जालो काम इतलें स्लो आहा सामकें म्हणजे सामकें स्लो आहा. हे 5 लेबर येवन काम करतात. पयलीं एक कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय कित्याक हे काम इतलें स्लो आहा. 9 म्हयन्यांनी एटलिस्ट एका आवयक भुरगें जातालें आसलें हो 3 खांबे उबे करतात 9 म्हयने जाले आयज. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं ब्लॅक लिस्टान घालपाचो म्हाजी इच्छा आहे का की हांकां जेन्ना जो पर्यंत हांकां ब्लॅक लिस्टान घाली ना तो पर्यंत केन्ना गोंय सुदारपाक ना. हे कामां करतात थुकिल्या आतां काम करतात. काम केल्या उपरांत ऑलमोस्ट तेंचे हायवे फुडलो हायवे तो पयलो आसतलो. कितले लोक पडटात मारतात न्हंय बापलो हांगासर आमच्या मालप्या टू परसकाडे तो रोड पयलो आसतलो. ती हें बांदला भिंत मारली प्रोटेक्शन वॉल ती आतां आयज ना फाल्यां केन्ना पडटली ती. त्या खातीर हांव इन्स्ट्रक्शन गोंयच्या सीमाकूय सांगता आमच्या प्रविणाक सांगता आनी पेडण्याचे एई जेई आनी कॉन्ट्रॅक्टर एई जेईन पयलीं ते कामाचेर पयलीं बरें तरेन काम करून घेवपाक जाय. कित्याक आयज एई जे घरा ऑफिसान बसतात आनी तांकां लेबरांक हायवे कामाक धाडटात. जेन्ना फुड्यान कोण जेई नासतात तांकां लेबरांक चान्स पडटा दुखिलान काम करतात आनी रस्त्याची पाड पडटा. आयज लोक हातपाय मोडून हॉस्पिटलान कितलो असो लोक आहा. हांव ब्लेम करना कोणाक गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता पयलीं हांव कित्याक लागून हे जाता ते गोवोरमेंट थ्रू येता काम जाता. हांव सांगता गोवोरमेंटाक इशारो गोंयच्या आमच्या गोंयच्या मिनिस्ट्रीक हे कामां करता ती फालतू कॉन्ट्रॅक्टर दिवं नाका. बरोसो कॉन्ट्रॅक्टर दियात आनी काम करूंक जाय इतलें सांगता. दोन काबार करता. थँक्यू.